Jesu mogal uta Kitlo mo var ishtam so Amche sengi di satranta Amka sabar selaita Bache bagat terkon asa Sempun prit mo kertolong Talso sangatam katita Wado David mo kaso Takul jikiti bordi Oti sodoryoto Vecik otpya potlon terta Apल्या sretan anaita Papa dita taka opso Kur peshelya netaita Aple sretma stangka kawo Ta chetai to eksata Mogal ishta Jesuso Ya Sestata mo kertilya Mantau sai batu subuka Serpon kertau namaskar Satu amso istya sesta Cini sartas kabari Nirme ami bukum tuka Rupaki segari Satu amso istya sesta Cini sartas kabari Nirme ami bukum tuka Rupaki sarkari कीर्तन 140 ओळी जेजू म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ओळ 2 म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो हांवें सर्वेस्पराची स्तुती करी जैस ताणें म्हाका रचला ह्या संवसारांत जिविताचें देणें दिलां कुटुंबाचें देणें ताणें आमकां फोव केलां पवित्र सभा ताणें आमकां दिल्या आनी एक जिवीत सोम्यांक दाखयलेल्या वाटेन सोमकोचें आसलें जिवीत जियोंक आपोवणी ताणें दिलां आनी आज जेजू आमच्या समोर आसा हांव जावन आसा सर्गीत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो म्हणून जेजू जुवांच्या वाजेला हस उंडो आज आमच्या समोर आसा सो जिवस येवकारिस्तांत आमचे सवें रावला आज ह्या येवकारिस्तांत आमचे संगता उलोवंक तो आशेता ह्या सक्रामेंतांत तो आसोन आमकां आयकूंक आमकां समजोवंक तो तरेकता आज सोम्या लागीं उलोवचो वेळ ह्या पवित्र देव मंदिरांत तो आमच्या संगता आसा आनी ह्या सक्रामेंतांत आमचे समोर हाजर आसा ह्या देवाक आमी आराधन करी सैस ह्या देवाची कितली स्तुती केल्यार कंडिसन उणीस कित्याक हो देव आमकां रचलेलो
आमची जतन करचो, आमकां सांबाळचो, आमकां पोसचो, आमचो फुडार दाखोवचो, ह्या संवसारांत आमच्या सांगाता सदांच समकोसो देव. हांव तुमकां आतां बरी सुणोवचो ना. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणलो तसो सोमी आमच्या सांगाता रावंक आशिल्लो. उंड्यार पार आमच्या सांगाता रावंक आशिल्लो. आमच्या काळजांत वस्ती करूंक ताणें येवचिले आनी तो रावलो. पवित्र मिसाच्या बलिदानांत सदांनीत तो आमच्या सांगाता येता आनी तो संभ्रम युकारिस्ताचो आमी आचरण करता आसतना आमच्या काळजांत येवन आमच्या दिसभरच्या जिविताच्या मेटांनी तो आमच्या सांगाता चमकता. ह्या सर्ग संवसाराच्या रायाक, ह्या धन्याक हो सगळो संवसार रूपीत केल्ल्या, रचीत केल्ल्या आनी आमकां सर्वांक जीव दिल्ल्या ह्या देवाक आमी आराधना करूंक आसा. तुमची जबाब आमी तुका आराधना करता. आमी तुका आराधना करता. उंड्यार पार हजाराच्या दैवीक वैजा आमी तुका आराधना करता. आमच्या सोमी आमच्या देवा आमी तुका आराधना करता. आमच्या बऱ्या गवळ्या आमी तुका आराधना करता. आमच्या सोडवंतरांक आमी तुका आराधना करता. आमच्या जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधना करता. आमच्या देवा काकुळदारांक आमी तुका आराधना करता. आमच्या मोगाळ इश्ट आमी तुका आराधना करता. दा खोडकरांक नितळ केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. केप्यांनी आयकशे केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. तोंठ्यांक सलाशे केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. देवसराच्या बांदपासांतले गुण केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. वादळांतले शिसांक बाचाव केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. भुरग्याचो देवसार सोडयिल्ल्या आमी तुका आराधना करता. लाजाराक जिवन केल्ल्या आमी तुका आराधना करता. आमी तुका आराधना करता येसू मिया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुजेंच देणें. ह्या संवसारांत तुवें येवन आमकां जिविताचें मोल दाखयलें. मोग म्हळ्यार कितें म्हूण सांगून दिलें. सॅक्रिफीस कितें म्हूण तुवें दाखयलो आनी त्या जिवितांत जैत आसा म्हूण तुवें दाखयलें. आदावानी येवन केल्ल्या त्या पातका वरवीं ह्या संवसाराक आयिल्ल्या मरणा तुवें नाश केलोय आनी तूं जिवांत उठलोय सुम्या. हो तुजो मोग मनशाक आसूं. हो मोग तुवें केल्ल्यान आमचे खातीर कुर्सार तुजें बलिदान भेटयलें आनी आमच्या सांगाता तूं रावलो. ह्या माग खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी उबे रावया एक घडी आनी ह्या सोम्याक अर्घां दिवया. आमचो सोमी आमकां सदांच कुमोग करचो दी. आमच्या कश्टांक स्पंदन करचो दिव. जायतें बरेंपण ताणें आमी केलां. ल्हानतावन आतां पर्यंत ताणें आमकां सांबाळल्या. देखून सोम्याची स्तुती करची हर एक घडी गरजेचें. कितले आमी अर्गां दिता, कितले आमी तसो उपकार बावडटा, ताका दिन बसता, तितली बेसांवां आमकां मेळटा. देखून सोम्याक आमी अर्गां दिव्या. तुमची सवाब अर्गां तुका सोम्या जिसो. अर्गां तुका सोम्या जिसो. बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जिसो. विविध पिडेंतले तुवें राखल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जिसो. अनवर अवघडांतले निवारल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जिसो. ह्या पवित्र येवक्रिस्ताद्वारे आमचे मदें सदा वस्ती केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जिसो.
पवित्र संस्काराद्वारे आमकां तुजें जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची सो भावार्थान वाडूंक आमकां कुटुंबां देणें तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची सो आमकां भुरगस कुटाम तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची सो एक घडीभर मौन रावन ह्या सोम्याक अर्घ दिवया वैयक्तीक जिणेंत जायते उपकार ताणें केला आमकां भलायकी दिल्या आमकां फुडार दिला आमची जतन घेतल्या विविध मनशां मुखांत्र सैरदेर मुखांत्र आमची ताणें जतन घेतल्या विविध मनशां मुखांत तो आमकां पावला आमच्या गरजेक तो पावला ती बेसामाताची साबारपटी आमी ताची मजत वळखूंक शकना दिसपट्ट्या जिवितांत विविध मनशां आमकां कुमो करता जाल्यार ताची सती मांडावळ आमच्या कुटुंबा खातीर आमी अर्घ दिवया परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाचे सांदे तांकां भलायकी दिल्ल्या खातीर बरें काम हो केल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिवया मौन रावन सोम्याक अर्घ दिवया हो सोमी आमच्या समोर आसा सोम्याक तीन वासून एक अर्घांगीत गावया अर्घांगीता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिनवाशी मोन मोजे उपकार तुजो बाळ भरला बोडा आनंदा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा थरकी दळबार साडून संवसार आयलोय देखून अर्घां तुका सोमिया कुर्सार मोरून आमची सडवण केली देखून अर्घां तुका सोमिया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिनवाशी मोन मोजे उपकार तुजो भाव भरला बोडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा मोसान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्घां दिता सोमिया कळसान मोच्या तुझे भिडार केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिनवाशी मोन मोजे उपकार तुजो भाव भरला बोडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया
सगळ्या मोच्या काळसा देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. मार्काच्या वांजलांतली 10 अध्याय 13वी ओळींतून. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक चोडाव, तांकां आडय नाकात. कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्यां बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वादीत दिलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बरे बसया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देवाचे उतर आमी आयकले. आयचो दीस प्रत्येक सावन भुरग्यां पासत आमी मागचो दीस. ह्या नोवेनांत प्रत्येक रितीन आमी तांचे पासत मागता. भुरगीं आमकां कळीत आसा आमच्या कुटुंबाची अलंकार, समाजाचें दायज, देवाची दिर्बे म्हणून. आनी ही भुरगीं खंडी सावन मुखार समाजेंत उसल्या हांच्या अंता पावची आनी फुडोरूपीत करून खरें करो क्रिस्ताचो पाटलावदार जावची मनशां. देखून जबाबदार आसची आमी सर कुटुंबांत वडिलां ह्या भुरग्यां विशीं गमन दिता. तांकां सांबाळटा. कितें जाय तें सगळें आमी दिता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें लोकांनी तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडून आयले. कित्याक? बेसांव जोडच्या खातीर. सोम्यान आशिर्वाद दिसय बेसांव दिजे ह्या भुरग्यांक. कित्याक तांणी क्रिस्ती मोलांनी वाडासय ह्या बरें जिवीत आपणायसय म्हणल्यार तशें. पयल्यान पयलें आमी खंडी सावन संतोश पावत जाय. जेजूच्या काळार जेजू लागीं धांवून येवचें आसलें. गजाल ती जेजू लागीं आयली. तांकां कळीत आसलें जेजू थंय शांती आसा, समाधान आसा, सुटका आसा, बरेंपण आसा. आनी हे घडीत आमकां एका रितीर आमी केदाळाय जेजू थंय समका जाय म्हणून आमकां एका रितीर संदेश दिता. केवळ आमी मात्र जेजू सरशी वचचें न्ही, आमच्या भुरग्यांक आपूण हाडीस. आमच्या भुरग्यांक जेजू लागीं वचूंक कोण आनी कितें अडखळ जाता. अडखळ जाता की म्हणलें सवाल आमी खंडीचोन आमच्या अंतस्करणां उडयसय. जेजू थंय आमच्या भुरग्यांक आकर्शण आसा की जेजूचो सांगात भोगूंक या ताचे सांगात आसूंक आमच्या भुरग्यांक ओड आसा की खंडी सावन सवाल करचें आसलें. आमच्या अंतस्करणां सवाल करचें आसलें. गजाल ही आमी भुरग्यांचो मोग करता. हांवें येदोळी सांगलें भुरग्यांक आमी जायते दिता पूण जेजूक आमी दिता गी म्हणलें सवाल आज हें वाचप आमकां एका रितीर विमर्श करूंक लायता. जेजूक दिवंक जेजूचो सांगात दिवंक
जेजू लागी आपण उरोंक आमी जबाबदारी घेता गी खंडी जावन थोड्या मापान आमी करता आमची जबाबदारी क्रिस्ती शिक्षण मीस पूण ह्या भुरग्यान जेजूचो मोग करच्या बरी ताचो सांगा धरी दीस भोगच्या बरी आमी खंडी जावन तांचे तर निगा दवरची गरज आसा सोम्याचे बेसांव भुरग्यांक आनी भुरगीं व्हड जाता आसतना तांच्या मौल्यांनी ताणें शिकयलेल्या त्या मौल्यांनी वाडचे तसली जबाबदारी आसा करूंक आमकां आपोवणें आसा जर आमची भुरगीं जेजूक वळखतात जेजूक स्थान दितात आमच्या कुटुंबांत मागणें या उर्यासर संगती मध्ये जेजूक चड इदगा मान दिता जाल्यार पयलें स्थान ताका दिता जाल्यार आमी वडिलां आमचें कर्तव्य बऱ्या रितीन करता म्हणून जालें जर भुरग्यांक आकर्शण ना पवित्र मिसाच्या बलिदानांतय पवित्र पुस्तक वाचच्यातय ह्या मागणे करचे तें आकर्शण ना जाल्यार खंडी जावन आमी सवाल उडयचेच कित्याक आनी खंयच्या रितीन ह्या भुरग्याक जेजू थंय हांवें आपूण व्हरयेत मोगाच्या भावनान भिणीनो केन्ना आमी जेजू थंय वेता आमकां पळयतात भुरगीं आनी तशेंच करूंक तीं अत्रेकता थोडे फावटी आमी सांगात इजे पडटा आनी हो सांगात भोव गरजेचो कित्याक ही जबाबदारी आमची आमकां भावार्थ दिवंक जायना भावार्थान वागोवंक मोग करयेत देखून ही जबाबदारी भावार्थान वाडोवची जबाबदारी आमी करता जाल्यार देवाक अर्घां दिवया जर संवसारी संगतीत प्रामुख स्थान घेतात सडीत गमान ह्या दिशेन आमच्या भुरग्यांक ना जाल्यार खंडी जावन आमी आटोव करचो गरजेचो अंतस्करणाची सर्ती करची गरजेची देखून आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासून मात न्ही आमच्या समाजाच्या आमच्या पुवी सभेच्या भुरग्यां पासून मागचो दीस तांचे पासून मागुया बरें शिकोवंक बरी क्रिस्ती मौल्यांत तांणी आपणाव बरें जिवीत मुखार रुपीत करूंक देवाची कृपा जायजेस देखून भुरग्यांक जेजू सरशी हाडची गरज आसा आमकां जैत मेळटा तें खंडीत आमी जायते रितीन आमी तांकां विविध प्रोत्साह दिता तांच्या देण्यांक तांच्या साधनांक आमची भुरगीं खंडीत जावन हुशार पूण आत्मीय संगतींत होय सांगात भोव गरजेचो आत्मीय संगतींत साधन करचें भोव गरजेचें जर एका साधनांत हांव जैत जोडटा जाल्यार ताच्या फाटल्यान देवाचो आदार आसा देवाची मजत आसा म्हूण भुरग्यांक समजोवचें आनी आमी समजोवची भोव गरज आसा जर हांव कितेंय करता जाल्यार देवाच्या त्या कृपेन देवाच्या त्या सत्यान हांव करता म्हजेच तकीक हांव कितेंच करूं शकना म्हज्या भावना भयणीनो हें संगत आमी समजोवंक प्रयत्न करया हांव जर भलायकेंत आसा हांव जर म्हज्या जिवितांत यशस्वी जोडून आसा जाल्यार दुसऱ्यांचेय मागणें आनी देवाचो आदार देखून आमी देवाचो उपकार आठयसय आनी सोम्या संगी आमी समकासय आमच्या भुरग्यांकी आमच्या युवा जाणांकी आमच्या संगाता कुटुंबाच्या सद्यांकी जेजू लागीं आपण हाडीसय आनी हें गरज आमचो भावार केन्ना आमी घट करता तेन्ना आमी खंडीत जावन आमी जेजूक साक्ष जावन जियेल्ल्या बरी जाता आनी हेंच आमकां आसची जबाबदारी दिंबी घालया आमकां कितें मागोवंक आसा आतां मागचो वेळ जेजू खंडीत जावन आयकता ताणें म्हळां मागा तुमी घेतल्या बडे ह्या उक्ती जातले
मागतल्याक हर एकल्याक मेळटा म्हण जेजू विविध वापरांनी समजायता. तशें म्हणटा आसतना आमकां कितें जाय तें जेजू जाणा जाल्यार आमी उतराय जाय, आमी तें सांगा जाय म्हण तो अपेक्षीत. हर एकल्याक ताणें स्वातंत्र्य दिलां देखून ही ताची आशा. आमी सांगा जाय जेजू लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक जेजून गूण केले आनी सट्टा जावन तुवें कुशी वेल्यार म्हाका गूण करूंक जाता जायत्यांनी म्हणलें. जेजू म्हणटा कितें तुज्या बवार्थान तुका गूण केलो. देखून हो सोमी आमकां आयकून सोमी, आमच्या कश्टांक स्पंदन दिवन सोमी, आमची पिडा गूण करून सोमी, आमकां समाधान दिवन सोमी, शांती दिवन सोमी. देखून ह्या सोम्याक आमच्या संगता राव म्हणया. तो आमच्या संगता रावता. तुमची सवाब आमच्या संगता राव सोम्या. आमचे संगता राव सोम्या. पिडेंत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. अनवरान सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. एकसुरी जातना आमचे संगता राव सोम्या. निराशी जातना आमचे संगता राव सोम्या. बाबार्थान दंडळतना आमचे संगता राव सोम्या. दूख सोसूंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. कश्टांक सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. समस्यांक बली जातना आमचे संगता राव सोम्या. जिणयेंत सुलवतना आमचे संगता राव सोम्या. रिणांत बुडतना आमचे संगता राव सोम्या. आर्थीक समस्ये दोसतना आमचे संगता राव सोम्या. कुटुंबान शांत समाधान नासतना आमचे संगता राव सोम्या. वायट आयकूंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. दुरसण्याक ठिकांक बली जातना आमचे संगता राव सोम्या. फातकाक सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. दिसपडतो ग्रास जोडूंक कश्ट जातना आमचे संगता राव सोम्या. मोगाच्यानी सणतना आमचे संगता राव सोम्या. उतर प्रायक लागून कोणशा पडता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या संगता राव सोम्या. सदां आनी जिणेच्या क्षणांनी मेटांनी मिनटांनी हर एक घडयेन तूं राव सोम्या. आमकां कितें जाय तूं जाणाय. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान कितें जाय तें तूं जाणाय. आमची आशा तूं जाणाय सोम्या. देखून सोम्या लागीं सांगया आमी आमकां कितें जाय म्हूण सांगया. तो सोमी आमकां दिता. कित्याक आमचो सोमी दिवचो, आमचो सोमी मोग करचो सोमी, दया दाखोवचो सोमी, भोगसूचो सोमी, पिडा गूण करचो सोमी, कश्ट हळू करचो सोमी आनी शांती समाधान दिवचो सोमी. तो सुटका दिता, समाधान दिता. तशें म्हणटा आसतना सोम्या ती सगळी सकत आसा आनी ती आमी आपणायसे, ती आमी कळसिसे तर आमी ताच्या लागीं विचारसे. एक कडेन बरें मौन रावन सोम्या लागीं विचारा. संग्या वैयक्तीक जिवितांत कितें जाय, कुटुंबाक कितें जाय तो सोमी आमकां दिता. मोकळो सोम्या आमी तुका अर्घ दिता. आमी मागिल्लें तूं दिताय म्हूण आमी जाणाव. आमकां कितें गरज आसा तेंय तूं जाणाय. जायते फावटी आमकां भोगिल्लें आसा सोम्या. हांव मागता म्हाका मेळना ताचें कारणय तूं जाणाय. पूण तूं दिताय तें खंडीत. खरेंच जर म्हज्या फायद्याक आनी म्हज्या उपकाराक पडटा जाल्यार खंडीत तूं त्यो दिताय म्हूण आमी जाणा. जें कितें मागलां सोम्या तुजे समोर धुमी घालून आमी मागलां तें सगळें तूं फावो कर. हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक तूं आशिर्वादान भर, बेसावांनी भर. ती तुजे लागीं आयल्यात कित्याक बाबार्थ दवरून ती आयल्यात, बरवसो दवरून ती आयल्यात
अशें येवन आयल्यात घर सांगोंक आयल्यात कश्ट समस्या सांगोंक ती आयल्यात आनी ती जी कितें ती सांगतात जे कितें तांची बगणां आसात ती समजून हर एकल्याक तूं परिहार दी हर एकल्याक तूं बरेंपण दी हांगासराच्या हर एकल्याक तांच्या जिवितांत ऊस वाडपाक सोदतोच ती समाधान तुजी माय पप्पे माय तुज्या माये मार्फत आमची मजत साहित्य आसा आनी तुजी ती माय तुजे लागीं विनंती करता तेचे मार्फत खंडिसांव तुजी बेसांवय वाळून आसा हांगासर जमल्या सर्वांक ही बेसांवां मेळोवन दी सक्रमेंताच्या बेसांव घेवया Sacramenta sustanama coroia umiliatia rupa butla novioriti ataria Susna ekastaria hersita tukadoga jaspirita sama semi bawarta येसुम्या जेजू क्रिस्ता या प्रचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडो तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन. भेटी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भोक्तीन उर्बेन कालत्या काळसान मोनान बेटोंक अर्गां बलिता दिसो आयसो तुवें सामकां दिलो हरसूंक तुजी महात कार्या
उबन ही काळज अर्गांदींक सोडवून तुझ्या मितमे नातलेल्या मोका तुझ्या वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन कालत्या काळजान मोना बेटोंक अर्गां बलिदान येमीस अर्गां जावन दिता नीथा लोबो आज आमचे संगता आरदान सोलनवरच्याक मिस बेटोनच्याक आसा मनादेक बाप रोनाल्ड डिसोजा गंटलगट्टे नित्यदार माय पिरगोजीचे विगार तुमच्या सुमेस्त तांच्या नांवी तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. क्रिस्त थेई म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पॉम्पेरोसर मायेक आमान करून तेची मजत घेवन देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर आसा. आमच्या जिवितांत जायते उपकार आसात जायते बरेपण आमी अनुभव केला कित्याक ते देवाचे देणे देवाची कृपा ना तर सकत ना तर मजत ना तर आमकां खंडिसावन जियोंक साध्य हे सगळें आमी आठोवंक जाय. ह्या देवदंपलांत आनी प्रत्येक सावन आमची माय मोपे माय सदांच मजत दिवची माय काना नागरी कशें तिणें मजत आमकां प्रत्येक सावन थंयसर आसच्या अस्मऱ्याक पाठयली त्याच रितीन ती आजुनी आमच्या कुटुंबांनी तिची मजत आसा. तशें म्हणटा आसतना देवाची कृपा देवाची ससाई खंडिसावन जायती आसा. पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसा देखून जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां सर्वांक बरवसो दिता आनी हो बरवसो घेवन आमी सदांच जियोंक जाय आनी सौम्याक अनुभव करूंक जाय. सबारपटी सौम्याचे बेसांव आमी समजनातल्या खातीर या मागानातल्या खातीर आदारगेनातल्या संदर्भ आसात ते सगळे उगडास हाडया आनी सौम्याचे मुखसाणे मागून आमी सांगता म्हणया हांव भक्ती सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां आनी हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पत्कां केल्या. ह्या पुस्तकाचो घेवन संख्वा मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचे पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka Mahima Deva Unsagi Ani Shanti Tacha Ishtam Sonsari सर्वेस्परा देवा सर्किंचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तू
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वखणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची कापुत्र तू बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्यान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक संभ्रमात वर्सान वर्स तू आमकां संतोष भरीत करताय ही परब आमी फकत बायल्या दबाजान संपोवंक दिवं नाका बगार आमच्या काळजाचो संतोष जिणयेचे नवे सालीन सांबाळूंक ससनाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी आमच्या समयाच्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करते तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस पेद्रो आनी जुआंव दनपरां उपरांत 3 वरां जातेल्या त्या मागण्यांक देवळाक वेतले. तवळ जल्मात तावनूच थंटो आसलेल्या एकल्याक उखल मरतले. देवळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशीं दिसपडते ताका हाण दवरतले. पेद्रो आनी जुआंव देवळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रो आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रोन ताका म्हळें. तवळ तो थंटो आपणाक कांयपणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेन्ना पेद्रोन ताका म्हळें, रुपे आनी बंगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेतीच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रोन ताच्या उजव्या हाता धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयाच्या पावलांक आनी गांठीक बोवाळ आयलें आनी सट्टकन उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलून उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवाच्या सुंदर दारवट्या सरशीं बसतलो तो भिकारी तोच म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणां ताचें नांव हरसिया. परजां मदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया. ताची होगळीक उसारा. ताची सर्व महत् कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं.
ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्पर म्हणटात तो समसो देव ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारात चलतात सर्वेस्पराक सोदतल्यांची कळसां संतोस बरी सावन ताणें केल्ल्या बसवणेचो 1000 तकल्या पर्यंत ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा ताणें अब्रामाचो वें केल्लो करार इजाकाक सपूत घालून दिल्ली बास दिसती सर्वेस्पराक सोदतल्यांची कळसां संतोस बरी सावन Alleluia, 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 alleluia. Diso aiso सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास्त आमी पावया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांत 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळडेक पयण करून वेताले. घडिल्ल्या सर संगती विशयान ते एकामेकाक उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयां उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परके कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारले, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरांतल्या विशयांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मण दिवच्या दंड दिलो आनी ताका क्रुसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडून हाडटलो तो हस्स म्हूण आमी बरोवसून आसल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. ताचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या दिसा मदेशीं गेल्ल्यो, पूण ताचे कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समादेशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेलें बरीच तांकांय मेळ्ळें, पूण तो ताका पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मानूंक कितले पाटी तुमी? क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिक्षा दीस हे सगळे सृश्टी गरज असली न्ही. उपरांत मोयजे तावन सुरू कर. सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हडलेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वता अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या संगाता राव. आतां सांज जाली, घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें मुंडो घेतलो, अर्घा दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवान तांचे दोळे उक्ते जाले. तांणी ताची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो न पयस जालो. तवळ ते एकामेका म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर फेटतले न्ही. ते सगळीं उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सगळे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमीक रोस जिवान जाला, सेमांक तो दिश्टी पडला.
तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगते विशान आनी उंडो मोडटा आसतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोणी मनीस एक सुरो एक सुरे जियोंक आशेना. हर एकल्याक एक कंपेनी ह्या सांगातपण गरज आसा. सांगाती ह्या सांगातीन एका रितीर हे सांगातपण सडता वचोन एकामेकाक आदार दिवंक पावता, एकामेका थंय बरवसो दिवंक पावता, एकामेका संतोशान जियोंक आमी शकता. जायत्या सदानांत स्त्रियो सदान करता आसतना आमी म्हणटा दादलो ताच्या फाटल्यान आसता आनी दादले सदान करता आसतना स्त्रियो ताच्या फाटल्यान आसता. या कोणी एकलो साधन करता आसतना जिवितान जैत आसतना एकलो एकले कोणी म्हणी इश्टिया इश्टीन एका रितीचो फाटी बजावन आसता. कित्याक तांच्या पयण्यांत साधनाच्या पयण्यांत एक सांगाती आसा, एक सांगातीण आसा. आनी हें गरजेचें. आमच्या जिविताच्या पयण्यांत कोणी म्हणी आमच्या सांगाता आसल्यार आमकां धैर्य आसता, आमकां संतोश आसता, समाधान आसता. पूण जायते पटी देवाचो सांगात आमी भोगूंक या पारखूंक शकना. तो आमच्या सांगाताच पयण करता. आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांत, आमच्या निराशेंत ताची पावलां आसात, आमच्या बराबर ती आसात, ती आमी समजूंक शकना. देखून सबारपणी आमचे मागणें देव आयकना. या आमी कितें मागता देव दिवंकूच ना. दिनास म्हणलें एक फात्येणी भोव थोड्यांक आसता. कित्याक सोम्याक परखूंक ते शकना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या भांजलाच्या वाचपांत निराशेन भरलेले दोग सीस आयतारा ते पाटी वेताले. जेजू मरण पावन 3 दीस जाल्लो आनी ह्या संदर्भार तांचें कितेंच बरवसो नासलो जिवितांत. जें कितें जेजू तें तांकां बरवसो आसलो, पात्येणी आसले आनी इस्रायलाची सोडवण ताचे तावन जाता. सगळें बरेंपण जाता, आमकां एक स्थान मेळटा, तो राय जातलो. आनी अशी जायतीं सपनां घेवन जेजूचे फाटलाव गेल्ले मनीस केन्ना जेजू कुर्सार मरता तेन्ना ते आपल्या गांवा फाटी येतात. ताची वादाना बावली म्हणटा पळयत पुस्तक. आनी ते तर करत आसले जेजूक मरण दिल्ल्या विशांत आनी जाल्ल्या गणिता विशीं तर करता आसतना तांचे ते संतोश नातलो, तांचे ते बरवसो नातलो. आनी ह्या संदर्भार जेजू तांच्या सांगाता पयण करता. एका रितीर सांगाती जाता पूण तांकां वळख मेळना. जायते पटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, संकश्ट आसतना देवाचे हाजीरपण आसता. विविध मनशां मुखांत कुमोक आसता, आमी ती समजूंक शकना. आनी जेजू तांच्या सांगाता पयण करता आसतना तांची जायतीं सवालां आसलीं, तांचे थंय जायतो दुबाव आसलो. आनी ह्या दुबावाक पर्याय कोणें दिवचें ते तर करतले. आनी केन्ना जेजू सांगाता ते समकता, जेजू तांचे दोळे उगडता. कितें अंधकार तांकां थंय आसलो, दुबाव थंय आसलो, चलता 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 तांच्या हर एका सवालाक जबाब मेळटा. पळयत पुस्तकांत मोइजेत हांव धरलेलें कितें प्रवादपण जालां सोम्या विशांत, देवाच्या पुता विशांत, सोडवणेच्या जिविता विशांत, ह्या योजना विशांत ते सगळें जेजू विवारता आसतना एका रितीर ताच्या काळजांत उजो पडटा. म्हज्या भावान आनी भयणीन, केन्ना जेजू तांच्या सांगाता रावता आनी उंडो मोडटा तेन्ना तांकां ताची वळख मेळटा. एक प्रतिक्रिया आमकां कधी जावन आमी समजयत, केन्ना जेजूची वळख मेळ्ळी तांचो बरवसो वाडलो. आमच्या सांगाता जेजू आसा, जिवान जाला आनी भियेची गरज ना. देखून ते त्या रातीक रावचे मनीस, भियोवचे मनीस त्या रातीकच फाटी जेरुजलेमाक बैसरले म्हणटा आसतना तांचे ते धैर्य पळयात. कित्याक तो अनुभव विशिश्ट.
म्हज्या भावनान म्हणून जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव आमकां हर एकल्याक जाल्यार तो म्हजे सांगाता आसा म्हजे सांगाता चलता म्हणून आमी भोगता जाल्यार ते एक्सपिरियन्स आमकां धैर दिता. आमी भियेना कितले कश्ट येवन दी समस्या येवन दी आमी आमच्या जिवितांत बरोवसो धरून चलता. येशीस बरोवसो धरून फाटीं गेले. म्हज्या भावनानो भयणीनो आमच्या जिवितांत केदाळ सकारात्मक चिंतप खूब गरजेचें. पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणटा आमी. केन्ना आमी सकारात्मक रितीन चिंता बरें जाता देव म्हजे सांगाता आसा जेजू म्हजे सांगाता समकता आनी म्हज्या जिवितांत बरेपणूच आसा राखून आसा वेळ येवं ना म्हणून आमी चिंता जाल्यार तो वेळ येताच. कोणेय निराश जावची गरज ना. निराश आमच्या जिवितांत केन्ना जेजू आसा थंयसर निराश ना. सबारपटी आमी अस्क सैमाची भावार्थांत घट आसना देखून आमी निराशता. आमी बायल्या संगतीन चडीत फोकस करता या गमन दिता तें गेल्यार समज जाता या हें एक संगतीक गमन दिल्यार म्हज्या जिवितांत संतोश येता म्हणून सबारपटी कांय जायना. पूण केन्ना आमी सोम्याचेर अखंड भावार्थ दवरता विश्वास धरता थंयसर बदलावण जाता. थंयसर अजापा जाता. आमच्या जिवितांत संतोश येता आनी आमचें जिवीत फुलां बरीच जाता. थंयसर केन्ना आमी संतोशान आसा जाय तेन्ना आमी सोम्याचो उगडास काडीस. केन्ना आमी सोम्याचो उगडास काडटा आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. म्हज्या भावनान बिणीनो हे मौसाची ते एक्सपिरियन्स अनुभव शिसांक जाल्लो तो आमच्याय जिवितांत सदां येवं दी. आमच्या मागण्याच्या जिवितांत या आमी करच्या धार्मीक रिती रिवेशांत या नोवेनांनी जावं पुरो मिसांत भाग घेता आसतना संपूर्ण रितीन आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिवन तातूंत भाग घेतल्यार ते सोम्याचे अनुभव आमकां जोडूंक जाता आनी तो सोमी आमकां सर रितीने कुमो करता. देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आज प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बसत आमी मागुया. भुरगीं आमच्या कुटुंबाचो अलंकार आमच्या समाजाची दायज आमी म्हणटा आनी आमच्या फिरगेच्या आनी प्रत्येक जावन आमच्या ह्या पवित्र सभेंत आसच्या सर भुरग्यां बसत मागुया. हीं भुरगीं सोम्याच्या त्याच मौल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोवच्याक आनी एक आदर्श क्रिस्ती जिवीत जियोवन हरी सोम्याक सक्स जावन जियोवच्याक देव तांकां फोव करून दी म्हणून आमी मागुया. ओपून तुमगे पापा ओंडो होगोवासो Dakaros kalsinto फोळामच्या ओरासो सर्व आमचे आस भेटयता उंड्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर कोण मागता बापा तुझी भुरगीं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा मनशा कुळाचे सोडवणेची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिव. सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकाडी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरे गयतात तुजे मुखार. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बस समर्पोवची. तेच परी जेवण सतत ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सो गुट पर गठुया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी पत्रिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता संबंद आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीट पावल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पोथी भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर.
जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सम्यान आमकां मागोवंक शिकयलां ताणें शिकयलेल्या त्या सुत्रांनी आमी आतां सांगाता मागुया. आमच्या बापा सिरींच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज समका येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्तां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे इसवे आसो. मोगासान एकवटाचो गुरसांव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर सुभागी. भलायकी मेळटली. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवारा काळोख पत्कासून निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवारा काळोख पत्कासून निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता कुरसार मोर जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 क्रिस्ता जीवन मुझे समर्पिता जय
जय जय जय जय जय क्रिस्ता जीवन मोचे नंदन का जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोने चातो बरा पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता प्रार्थूया प्रीतीच्या बापा प्राचीत काळांत काळजाच्या त्रेगांनी कतकतीत मागण्याने आणि कुडियत्म्याचे दंडोनेन आमच्या आदल्या पातकी सालींक आमी पाठ केल्या आणि आत्म्यान बोळ नितळ जावन पास्काची परब आमी संभ्रमल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतां घेतल्या ताच्या बळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या बऱ्या भुरग्यांची साल आमी आमचे जिणये सांबाळीशें कर जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसन्यात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाची वडुपकार हालेलुया हालेलुया ये मोरी पोपरो सारी माये तुझी मस मातेरा तुझी मस मातेरा तुझी मस मातेरा आमापासून विनती पंपई रोजा सबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथाविणे जल्मले अंकवारी आणि पवित्र रोजारीचे राणी बावळत अस्कस जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या या दिसांनी आदी म्हाका अनभवती आशिल्ल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदून तुवें खुशी वेल्या बोंब्यांक आनी देवसरां नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वाणताय तुज्या येद्या काकुळती राजवट सलोनच्या त्या पाठांत हांव मुचेरी अंकवारी मरी तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येद्या गरजेंत आशा म्हजी काकुळट कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नमान रणये काकुळतीचे माई नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वेळीत परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय ये दायळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बक्षांक आमी पावसांच्या कर बरी भलायकी फाव जाल्ल्याक दोगां जाणां अर्गां दितात कुटुंबांत आनी मती समाधान फाव जाल्ल्याक दोगां जाणां अर्गां दितात एकलो 2 फावटी
कार एक्सिडेंटांतले ताका राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता. त्या जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. आमचे बराबर पंपय मायेन आमच्या जिवितांत केलें बरेंपण दिल्लीं आशिर्वादां उगडास करया. काळजांत थावन पंपय माय मारिफात देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवचे मागणें. पंपयच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पाप कत्नतले माये, म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंथेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येतां. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले. तुजे थंय हांव येतां. म्हजे खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवळ जाल्या वेळार तुवें हे माये पंपयेच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीचे एका दिश्टे म्हाका संतुश्ट भरीत केलो. वावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली विरमत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवन येती. हांवें आनी सुमिश्ट मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वाद दिले पंपय माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमचे त्या सवां पंपय माय मारिफात देवाच्या पांयां तळी आमी दवरया. 10 जाणांची पिडा गूण जमच्याक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, दोगांची ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जमच्याक, 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 6 जाणांक बरें काम फावो जमच्याक, त्यागांच्या मतीक समाधान मेळच्याक, दोगांनी दिल्ले पयशे आनी भंगार पाटी मेळच्याक, एकल्याक अनवारांतलें राखून व्हरच्याक, एकल्याचें कार्य बऱ्या तरान जावच्याक, एकल्याक बऱ्या जाग्याक ट्रान्सफर मेळच्याक, 5 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, तेगांक बरें फ्लॅट फावो जावच्याक, एकल्याक एकामेकाक बोगसून कुरपे बरीत जिणी जियोवंक करपा मेळच्याक, 2 काजरी जोड्यां मदें समाधान मोग आनी समजोवणी आसच्याक, सुमेस्तांनी एकवटान दैवीक आकुळतेचें पेस्त संभ्रामूंक करपा मेळच्याक, धर्मीक भाव भयणीक राखोवंक तांकां सदांच बेसांवांनी बरो म्हणोवंक, दोगांनी चिंतिल्लीं कामां बरीं जावच्याक, दोगांक भुरग्यांचें देणें फावो जमच्याक, चौगांक कोर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक, एकल्याच्या प्रत्येक तेसावां खातीर एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट बरो येवच्याक, बरो पावस येवच्या खातीर ह्या सर्व तेसावां खातीर आमचे लागीं मागूंक सांगलां. आमी जावन मागता म्हूण बसयलां. ती सर्व तेसावां पंपय माय मारिफात देवाच्या पांयांतळी आमी दवरया. आज भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. ह्या दिसांनी परिक्षे तयारी करच्या, परिक्षा बरोवच्या सर्व भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या घरान येसच्या ल्हानशा भुरग्यां खातीर मागया. हे देगीचे दीस सर्वांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण मागया. देवान आमची काकुळट करच्याक बरो पावस धरचे खातीर मागया. देमी गेल्या. उगडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदलोलो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणेंय आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे ससी धांवन येता. ह्या अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता.
मनीस जाल्यार देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये, तुजे लागीं पातयेणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय करपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां. पंपये गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यान, तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कस हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये, घळाय करिनाका. बघा तुजे बळादेक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती आंकवारी, हांवें तुका वर्णिचें कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणये, आमा पासून विनंती कर. मागजिया. ये देवा, तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचवेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत आंकवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. बाबार्थान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टांच्या आनी तुजे आवयची पंपय रजरमायाची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोन दी आनी सर पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजे तें गूण बाबार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतां. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. समेस्त आमची तकली बागोवन दवरया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाड दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवीदार देव आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलून व्हरून नेमिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपुरबायचो प्रसंग दिले जावन आसत. मोनादीक बाब रोनाल्ड डिसोजा युवा जाणांचे पाद्र्याप म्हूण सांगून तें नांवाळिल्लें. मंगळूर DSCच्या युवा जाणांचे निर्देशक जावन जायतीं वर्सां सेवा भेटयल्या उपरांत आतां मोडबिरी लागीं घंटालगटे नित्यदार पिरगजीचे विगार ते तांचे लागीं आज हांगासर येजे म्हूण विनंती केल्या वेळार संतोशान ते आज आमचे सांगता. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरांत तांकां सर्व बरें आमी मागया. रेकॉर्डिंग कशा दिवायन TV तेज्या सांगातांची देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायचें गायन केल्ल्या जॉन आनी सांगात्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां कुमगाराक आयिल्ले बरी मुखार. चिन्नेच्या पोयरात आसा निराशा भोगताना मोरेक परवोशन उलो मान्या ती
सो आधार माग्या ए मोरये ये तू आमचे संगी वर्ताकय आमकां सर्गी जेसूस शीनु आमकां पावोन ताची कुशी शीक जेसूच्या कुर्सा मोरी मोरी उबी रावली आमचे जिणेच्या सर्कश नश्टां आमकां दिता मसर ए मोरये ये तू आमचे संगी वर्ताकय आमकां सगी जेसूस शीन आमकां पावोन ताजी कुशी शीकय पंपैरुजार माये आम्हा पासून विनंती कर मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन